हा बय लोडेड हा डिक्की लोडेड हा सगळे हांगा थंय सगळे हातीन बितीन सामान आग तुका कितें दिसता आमी आयज हांगाच न्हिदया ते झाडांनी माझी कमर दुखली एक काम कर तू राव हांगा हांव वयता घरा फुल करो भैया पळय आता परत आमी रावल्या चावेक पळय माझी वेज थाली आयिल्लेली आसा खूप कितें कितें आहा पळय भितर पनीर बी हाँ उकूच ना आल्या राव तुका खंय पोतयो टेप जाल्ली एक हे टेपीन लावन एक करूं येता आसले जावचें ना आसूं धर धाकटुलें आहा तें कांय ना तें नाल्यार अशें मदीं घाल अशें धरपाक कांय ना रे म्हाका अशें जायना मोठ्या खात्याक ब्लॉक तरी जातलो मगो करपाक आमी त्या हॉटेलार रावलेले जेवपाक पळय थंय 2-3 छपरीज बसलेले आसा छपरीज गांजेडी बसलेले आसा भितर गांजेडी बसलेले आहा भितर हांगा तुका हे अशेंच हे सीनूच कशी तुका ही अलग न्हू नेचर हेंचो त्या खातीर बस सो गाईज आमी जे हॉटेलार जेवपाक बसलेले खबर आसा आतां थंयसर छपरीज बसलेले फालतूर आसतात जाणा फालतूर तसले फालतूर बसलेले असले थर्ड क्लास लोक हांगासर खूब आसा बी केअरफूल हा हांगा येता आसतना मातशें सो गाईज आमी हांगा आतां पेट्रोल घालपाक रावल्या पळय फुल करो भैया करो क्या हाँ क्या करो निकल गया फुल करो हेलो हेलो गाइस गाडी मात मायलेज बरी दिता आमकां 45-50 किलोमीटर बीन दिता पर लिटर बरी हा न्हू हांगासलो धाकटो मार्केट दिसता न्हू हवी सो गाइस आमचे जेवण खाण जाल्लेले आसा आता आमी रिटर्न वयता घरा कडेन त्याच्या पयलीं माझे लक्ष आसा रसमलाई खंयसर दिसता जाल्यार अजून तर खंयसरूच दिसोंक ना माझी फेवरेट रसमलाई सामकी आमी सारकी अशा 3 भायर सरले आता पळोवया केन्ना पावता तो पावतात आमी 4 जाली आणि हे पळय कितले सामान आसा आणि प्लस फुडे अभी आता आमकां धुके गावतले वयता आसतना येता आसतना तुका खरें सांगू कांयच धुके नासले घाटाचे सारखे क्लीन आणि इतले कडकडीत वत जाणा सांगू शकना अभी पावस पडटलो असो दिसता काळोख केला पण बाबा पडोंक जाल्या पुरो हांगासर पावस पडून गेलो आता आमी धाकटुल्या घाटार न्हू रवी आनी तुमकां खबर आहा लास्ट टायम आमी हांगाच्यान रातची ट्रॅव्हल करता आसतना आमकां वाघाचे पोट दिसलेले खूब दिसलेले हा एक आनी न्हू हांगासर 2 थंयसर 2 खूब पोडां दिसलेली आनी तेन्ना जाल्ली रातची 9:30 आनी वाटेर कितें कोणूच नासली पळय आता परत आमी रावल्या चावेक हाँ उतनी बोतल दे सो गाइस फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम हियर बारिश होने के लिए आया था इसलिए थोड़ा 2 मिनट रुका था चाय पीने के लिए सो नाउ लेट्स गो गाइस घरा वयता आसतना हांवें मातसो एक पीट स्टॉप घेतलो वयर पळय पावस पडपाकूच आहा हा बय लोडेड हा डिक्की लोडेड हा सगळे हांगा थंय सगळे हातीन बितीन सामान आग तुका कितें दिसता आमी आयज हांगाच न्हिदया ते झाडांनी एक काम कर तू राव हांगा हांव वयता घरा तू हांगाच राव मातशें चल हांव मालाच्या गाडयेर बसून येतले कांद्या बटाट सो गाइज पावस येवपाचो आसा न्हू
म्हणून हांवें कितें केलें रेनकोट बीन घातलो फुडें पळय काळोख काळोख केला सारको सो और बाइक पे सब स्पेस है ये देखो पूरे गाड़ी का किट ही है रेसिंग सीढ़ियाँ हैं उसके बाद फिल्टर्स है और बहुत सारा सामान एरोक्स का ही पड़ा है तो चलते अभी घर पे तो गाइस आम्ही आता रेनकोट बी घालून चाललेले असा रेडी आणि हे पाय मध्ये आता सामान आणि आम्ही आता वयता घरा आता पावसूच ना तरी आम्ही पाऊस हांगासर पडत गेलो आणि रेनकोट घालूंक नासलो पावस येतलो पावस हांगासर पळय बरो व्हडलो पडला आमकां तर बाबा अजून लागोंक ना म्हाका दिसता आमी रेनकोट घालपाक रावली तेन्ना व्हडलो पावस पडला सो गाईज बाईक घेऊन बीन तुम्ही चोरला घाट म्हणजे बेळगाव बीन वयतले न्हू मेक शुअर तुमचे गाडयेक वारे बिरे सारखे परफेक्ट आसोंक जाय हां पंक्चर जालो न्हू जाल्यार हांगासर आनी पंक्चर काडपी कोण ना सो प्लीज येता आसतना मातशें सेफ येयात आनी तुमकां पंक्चर किट बीन तुमकां कॅरी करपाक खबर आसा कोणाक बायकर्स भुरग्यांक खबर आसता सो इफ यू प्लॅनिंग टू कम विथ द बायक देन बी केअरफूल मातशें रिस्की आसा पूण थोडे रोड्स जे आसा पळय मातशे फुटलेले आसा पूण एज पर मी फाटल्या फावटी हांव येयल्लो पळय तेन्ना तरी चड खूब होणके बीन आसले रोडाक पण आतां चड ना होणके आनी बरें आहा रोड इतले खास इतले हे ना डॅमेज ना बट स्टील बायक ती बायक न्हू आनी ह्या रोडांचेर तुमकां खबरूच आसा खूब ट्रक बीन येता ते सो बी केअरफूल गायज सुशागाद येयात हांगासरल्यान ऑर एल्स हांगा कसलोच टेन्शन ना आनी मेन म्हणटा पळय ते तुमी तर आतां स्कुटी घेवन येता स्कुटर बिटर जाल्यार 400 रुपयाचें पेट्रोल खूब वचून येवपाक अप एंड डावन आं वयपाकूच न्हू वचून येवपाक 400-500 रुपयाचें पेट्रोल खूब आतां म्हाजे गाडयेक म्हाका कमीत ते कमी आतां तुका खरें सांगता तुमकां 400 रुपयाचें पेट्रोल लागला म्हाका सो आतां 400 रुपयाच्या पेट्रोलान वचोन सुशागाद घराय पावतलो आरामात सारको पूण मजा येयली कितेंय सांग रायड टी रायड न्हू मोटरसायकल कारीन रायड आनी मोटरसायकल रायडान खूब डिफरन्स आसा सो गायज वेलकम बॅक टू गोवा फायनली आमी गोंयान पावलेली आसा आनी हालत खराब जाल्लेली आसा सारकी हे पळय आतां हायवेर रावल्या रेनकोट काडपाक आनी मेन म्हणटा ते हे पळय कपड्यांचो कलर पळय तांबडोच जाला सारको खूब धूळ आसली सारकी आतां चल्ली आमी घरा कडेन फटाफट पळय रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन पावलेली आसा आतां आमी फूल पावर सारकी घरा पावन न्हाता कशें जाला म्हाका बी सो गाइस ये देखो ये मैंने ट्रांसपेरेंट फिल्टर कवर लाया है रेसिंग फिल्टर्स लाया है ये देखो फुल पावर ये वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए हुक वेरी इम्पोर्टेंट सो गाइज फायनली आम्ही पावलेली आसा घरा सारखे मग आणि 12 वाजल्या कित्याक सांग तेजी तकली दुखता काय मायग्रेन मायग्रेन तोंड बगडले गेला ते पाणासूर गो पहिला सो गाइज आमची शॉपिंग बिपिंग करून आम्ही फुल पावर गोंयान पावलेले आसा आणि जे बीन कोणी बेळगांव वयपाचो आसा शॉपिंग करपाक जाल्यार तुमकां एक सांगता खडे बाजार कितें खडे बाजार वचा तुमकां सगळे तरेचे कपडे इलेक्ट्रीक आयटम प्लंबींग आयटम किचन आयटम ईच एंड एवरीथिंग तुका थंय मेळटले आनी तुमकां गाडयेचे एसेसरीज जाय मातशे फुडें वचा फोर्ट रोडाचेर तुमकां सगळे गाडयेचे एसेसरीज मेळटले न्हू आनी बरें न्हेसोन मात वचो नाकात हय नाल्यार बापायली रेटी सांगतात गोंयकारांक पळयतात आनी बापायली रेटी सांगतात सो गायज हांवें मोस्टली म्हाका चड कांय घेवंक ना त्या भुरग्याक हांवें कपडे बिपडे घेतल्या आनी फाल्यां आमी वाळपय वयपाचें आसा ताका मेळपाक त्या भुरग्याक न्हू सो गायज फाल्यां का परवा शुअर ना पण वयपाची आसा इतली गॅरंटी डिपेंड ऑन द सिच्युएशन्स म्हणजे पावस ना कशें कितें आहा पळय तें आमी वयतली ताका मेळपाक आनी सगळें ताका दिवन येतली आनी फाल्यां आमचे एक सबस्क्रायबर आमकां मेळपाचे आसा सो लेट्स मीट हर न्हू
कशें कितें तें पळोवया. आयज हांव खूब थकलेलो आसा. पयसून गाडी चलोवन येयला 2 व्हिलर 250-300 किलोमीटर वाज येयला म्हाका सारको. सो गायज आयज म्हाजे कडेन खरेंच कांय ना उलोवपाक. आय एम रियली सॉरी. हांव मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. लायक करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते सारके. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. टील देन टाटा. हांव आतां न्हिदता. हांव सारको एक्झॉस्टेड जाल्लो आसा. बाय बाय.